वाडा कोरगाव इलेक्शन म्हणजे एक फकाणा झाली. तस्मात आज इलेक्शन म्हणजे कांयच ताका अर्थ ना अशे परिस्थितीत 2 दीस जातात आणि 2 दिसांनी इलेक्शन करतात आणि ह्याच्या आधी तयारी केली सगळी ती गेली. म्हणजे हे कोणाच्यार खर्च आणि काय ह्या कसं काय आज हयसर लोकांची महामारी ही ह्या महामारीत लोक कसे कसे जगतात आणि इलेक्शना खातीर लोक कसे इलेक्शनाच्या फाटल्यान हे जे राजकीय व्यक्ती आहात हे कसे लोकांकडे येऊन हे लोक ह्या करतात भायर सरा एके वाटेन त्यांच्याकडे कामा धंद्याक वचान सुद्धा पैसे मेळना अशा परिस्थितीत लोक जगतात आणि इलेक्शना जाल्यार इलेक्शन गव्हर्मेंट जा करतात ह्याच्यार पुरेपूर काहीतरी लोकांचो विचार करूचो. इलेक्शन करून तुम्ही लोकांचा पोट भरतात का कोणाचे पोट भरतात हेच कळना. आयज झडपी इलेक्शन आणि तुम्ही आयज वोट करपाक येयल्यात कशें तुमकां वातावरण कशें कितें दिसता? आमी सकाळच्यान सगळ्या बुथांचेर भोंवतात खरेंच बरे रिस्पॉन्स मेळटा सगळे भायर सरतात वोटिंगेक आनी वचात थंय सद्या एमजीचे हे दिसता वारे दिसता आनी 101% आमचो मोर्चेचो सीट ह्यो 100% येतात. तशेंच आमचे धारगळ कॉन्स्टिट्युन्सी आनी तोरच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अशे आमचे 3 कॅन्डिडेट आमी 3 कॉन्स्टिट्युन्सीनी घातल्यात. हे सुद्दां बऱ्यापैकी हेतून फुडें सरल्यात आनी म्हाका दिसता हे तिनूय आमचे आहा ते सीट्स 100% येतात. एकंदरीत जी पावर जी झडपी इलेक्शनाक म्हणटा की अशें दाखयता की झडपी इलेक्शन एक व्हडलें इलेक्शन कशें पूण तेतूर तुमकां खंयच दिसना की आतां जर कोणाक कामाक खंय वयतलो जाल्यार ताका एक तर पंचायतीन वचून नाल्यार एक MLA कडेन वचपाक पूण झडपीचें अशें कितेंच ना. सो तेच्या खातीर कितें सांगूंक जाता? पळय झडपी इलेक्शन हे पळयलें जाल्यार व्हडलें इलेक्शन आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन झडपी इलेक्शन्स येतात आनी फूल असेंब्ली इलेक्शनाची अर्दी कॉन्स्टिट्युन्सी झडपीक पडटा. सो अर्दे वोट्स सो 13-14 हजार 15 हजार वोट्स जर झडपीक आहात जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी तांकां रायट्स तेंचे अधिकार आहा ते दिवपाचे. येदे व्हडले इलेक्शन्स करून जर तांकां रायट्सूच काय मेळना काम करपाकूच मेळना जाल्यार येदे व्हडले इलेक्शन करप कित्याक? एक तर तुमी हे झडपी स्क्रॅप करपाचे सरकारान बंद करपाचे नाल्यार तांकां पावर्स तरी दिवपाची नाल्यार येदे व्हडले इलेक्शन करून गव्हर्मेंट फंड्स युटिलायज करून लोकांक त्रास हे बेश्टे विनाकारण त्याच्या पेक्षा ना केल्लें बरें. ना जाल्यार तांकां रायट तरी दिया पावर्स तरी दिया. ह्या जिल्हा पंचायतचे इलेक्शन आयज आहा. मी मोरजी मतदारसंघात इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. ह्या मतदारसंघात 21 बूथ आहा आणि 21 बुथाचेर म्हाका खात्री आहा की MGचो आमचो सीट विन जातलो. कारण 2005 ते आतां पर्यंत आमी जिल्हा पंचायतीत आहा मी आणि माझी मिसेस आणि प्रत्येक गावात आम्ही जो जिल्हा पंचायतीतल्यान जो फंड दिला तो योग्य प्रकारे युटिलायज केला. त्यासाठी आणि मी या ठिकाणी ह्याच्यातलं लोकल असल्या कारणान माझं लोकांशी जास्ती संबंध आहे आणि आम्ही आमचे समजा व्हडले लीडर बी असे प्रचारक बी असे काही येवंक ना. पूण अशें दिसले की सध्या जे सरकार आहा ते मिनिस्टर जावं तेंचो प्रेसिडेंट हे सगळे येऊन आमच्या ह्या म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक घेऊन प्रचार करता. म्हणजे हेचो अर्थ असो जालो की ह्या झेडपीक जास्ती वालोर आहा. पूण प्रत्यक्षात आमकां जो काय म्हणजे लिमिटेड जो फंड दिसता मेळटा तेचे भायर तरी आमचे कडेन कसल्याच प्रकारचे रायट ना. तरी आसतना हे मिनिस्टर वो कित्याक करता हे काय समजना. सो तुमची मागणी कितें आहा की हे रायट्स तुमकां थोडे दिवचे? हय, आमच्या कायद्यात असल्या प्रमाणे महाराष्ट्रात बी सगळ्या अन्य दुसऱ्या स्टेटीत सुद्धा जिल्हा पंचायतीक खूप रायट आहा कळ्ळें न्हू. तर ह्यांच्यांनी फक्त आमकां काय कसल्याच प्रकारचे रायट दिवंक ना. फक्त आसा तो फंड दिवन युटिलायज करप. महाराष्ट्रात एज्युकेशन आहा परत इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणजे PWD असे खूप आहा. हेल्थ आहा म्हणजे अकट्राय सगळे ते जिल्हा पंचायती मार्फतच घेतात. पूण हाय तितूरले काय ना. आयज माझे फर्स्ट टायम वोटींग हांव करता. बरें दिसता म्हटल्यार बरे मनशाक वोट करपाची अशी म्हाजी हें आसा ते फुडें वचून आमकां कितें बरें करपाचें अशें. तुमचें कितें हें आसा की आयज वोटींग करतल्यात आनी फाल्यां तुमकां कितें जाय तेंच्या कडसून? म्हटल्यार सगळे आमचे गांवांत आसा न्हू ती सुविधा बी मातशी बरी जावपाची. सगळे रोड कसले आहा ते कन्स्ट्रक्शन ते सगळे काम आमचे बरें करपाचे अशें हांव चिंतता.